वर्साचो सादोकाळ 14वें सातोळे सोमार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 9 वळी 18 ते 26. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हटलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी ताच्या शिसांक सांगाता घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली एक बायल ताची फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगुस्त्राचेर देगेक हात लायलो. कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगुस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळून तिचेर नदर मारून जेजून म्हटलें, भियो नाका, तुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबड करताले ते पळोवन जेजून म्हटलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ते ताका हांसोंक लागले. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी ते उठून उबे रावले. ही खबर आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमान आमी 2 असुऱ्यां पळयता. एक अधिकारी जेजूच्या पांयां पडोन मागता आपली धुवेक मेल्ल्यांतली पुनर्जीवन करूंक, आनी जेजू ताच्या घरा वचोन ह्या मेल्ल्या चेडवाक हाताक धरून उबो करता आनी तें जिवें जाता. तशेंच 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली एक बायल भावार्थान जेजूच्या आंगुस्त्रांक हात लायता आनी ती बरी जाता. जेजू म्हणटा, भियो नाका धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ह्या तांच्या भावार्थान तांकां तांच्या जिवितान इनाम मेळटा. तो अधिकाऱ्याचें चेडूं बरें जाता, जिवन जाता आनी ती बायल पिडेंतली बरी जाता. आमचोय भावार्थ वाडय म्हणून आमी ह्या जेजू लागीं मागुया. आमकां सगळे पिडेंतली मेकळी कर म्हणून आमी ह्या जेजू लागीं मागुया. आनी जर आमचो भावार्थ मेलोलो आसा, तो पुनर्जीवन करूंक त्या जेजूक शक्ती आसा, बळ आसा म्हणून आमी मानून घेवया. आमेन.